सूर्यातून आकाश सगळो देवान केला उजवाड काळोख सोडून सोमगीर ताणेच वाटला गोठो तांदूळ फुलां पोरमोळ ताणेच रोचला उठ्या मुसाफरानात वागाक देवान पोसला उठात पावानो नवें गीत गाया स्वर्गा प्रितून देवाक वाखाणा उठात बाबानो नवें गीत गाया मोगान ताच्या सगलो संवसारूचा ओरिश्ट करपाक दोंगर लांबीक शेतां हिरवीं बावट्यो नदी जोरी आनी बिर्याणी नुस्तीं गायतात सावजां सुकणीं फुल्ल्यांत शिवटी मोगरीं मेजात बाबा भयणी इन देवानी देणी उठात बाबानो नवें गीत गाया स्वर्गा प्रितून देवाक वाखाणात उठात बाबानो नवें गीत गाया मोगान ताच्या सगलो संवसारूचा तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस जावं येता भियेलें कितें आनीक माये मोगाचो येवकार ह्या देव मंदिरांत आनी उदीक जाल्यार देवाक आर्गांचें मीस दिवंक तुमकां सगल्यांक आज कितें भाशेन BNQ तुमी सगलीं वावराडी हांगासर जमलेलीं आसा देवाक आर्गां दिवंक आनी देवाक दिन वासूंक जायते उपकार तुमकां मेवले उदीक जाल्यार तुमची नोकरी तुमचो वावर आनी उदार काळजान बरे मनान ह्यो एक आमचो कायदो कसो आमी पाळूंकूच जाय देवाक आर्गां दिवंक आनी हे मिसान आमी भाग घेतना कितें भाशेन मागता तुमचे पासत तुमच्या कुटुंबा पासत तुमच्या भुरग्यां पासत ह्या वावरा वरवीं देवाची बेसांवां तुमकां पावता आज आमी उगडास करता सुपून गेल्ल्या दोग भावांचो जे BNQ ह्या कारखान्यांत वावुरताले पेपेच्युओ सोकोर फेर्नांडीस आनीक जोकीम वास तांच्या ओतम्याक देवान सर्गेचें सूख फाव करूंक BNQ वावुरतलो भाव पास्कुआल डिसुजा दुयेंत पडलेलो आसा हाकाच लागून ताचे पासत आमी मागून घेवया कांय वस्तू आमी मनान दवरच्यो आमी गायन करचें न्हय गायन आमी आयकोचें बिकॉज वी आर नॉट अलाउड टू सिंग इन चर्चीज इन कॉंग्रिगेशन दुसरे सुवातेर जेन्ना दिमी घालची आसा स्पेशली फॉर कॉन्सिक्रेशन टायम दिमी घालता तेन्ना थंयसरूच दिमी घालची दुसऱ्या कोदेलांक आमी हात लावचो न्हय नाजाल्यार आमी बसूंक जाता सो यू हॅव अ चॉयस टू सीट इफ यू आर नीलिंग डावन नील वे यू आर स्टँडींग विदाउट टचिंग एनी ऑफ द चेअर कम्युनिटीच्या वेळार आमी फुडें सरता आसतना फॉलो द इंस्ट्रक्शन ऑफ द स्टीवर्ड्स हात रोवन भायर काडचो कीप युअर पाम स्ट्रेट एंड फ्लॅटन आमेन म्हणचें न्हय जेजूक थंयसरूच ठेवचो आनी उपरांत तुमच्या जाग्यार येवचें जेन्ना कम्युनियन घेवंक येता तेन्ना मास्क तुमच्या तोंडार धरूंकूच जाय बापाचे आनी पुताचे आनी पयत आत्म्याचे नांवी आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आमचें हें व्हडलें देणें आमी बापाक भेटयता आनी बापाक भेटयता आसतना सदांच आमच्या उदार मनान आनी खालती काळजान देवा लागीं बोगसोनी मागता कित्याक आमी ओस्कोत मनशां जायते पावटी चुकता खाला पडटा हे वेळार देवाची बोगसोनी मागतना देवाची खाकूत मागून घेवया आनी बरोबर मरुया हांव पातकी सोर उदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां म्हजो अपराध म्हजो बोड अपराध ते पासत बयंती सदांच सांगपार मरे सगळ्या देवदूतांनी भोगता आनी तुमकां भाव भयणीनो
म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पवित्र देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसूं, आमकां ससणीच्या जिविताक पावूं. आमेन. सुमिया काकूत खोर, सुमिया काकुतकोर. क्रिस्ता काकूत खोर, क्रिस्ता काकुतकोर. सुमिया काकूत खोर. सुमिया काकुतकोर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमचे मोगाल बापा, सर्ग आनी संवसार तूं चलयताय. तुजी पुर्जेची प्रार्थना दोयेन आयकून घे आनी आमचे कळार तुजी शांती आमकां फाव कर. हे मी मागता आमचे सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवेन जियेत हांव आनी राजवट चलयत हांव ससनाच्या ससनाक. आमेन. बसूया. हिब्रुवांक बरयलोले शिटी वेले वाचो. भावा भयणीनो, एक पयलो तुंबू आसलो. तातूंत दवरलेली आसली एक दिवली, एक मेज आनी उंडे. हाका पवित्र स्थान म्हणटात. दुसऱ्या पड्या उपरांत परम पवित्र स्थान म्हणलोलो आनी एक तुंबू आसलो. पूण येवचो आसलो त्या बऱ्या वस्तूंचो महायाज्ञीक कसो क्रिस्त आयलो आनी ओदीक व्हडल्या आनी ओदीक संपूर्ण तोंबून तो भितर सरलो. हो तोंबू मनशांनी ताणलोलो न्हय, म्हणजे हे रचनेचो न्हय. बोकड्यांचे व पाडकुल्यांचे रगत घेवन न्हय, पूण आपलेच रगत घेवन तो एकेच फावटी पवित्र स्थानांत भितर सरलो आनी सासणाचे तारण आमकां जिखून घेतले. बोकड्यांचे आनी पाडकुल्यांचे रगत आनी लासलोल्या पाडयेचो गोबर बोश्टावल्यांचेर शितडावन तांकां ती कुडीची नितळकाय दीत जाल्या पर्यंत क्रिस्ताचे रगत कितलें अदीक गुणवंत जावचें ना? ताणें सासणाच्या आत्म्या वरवीं निश्कोळांक गोळी कशी आपणाकूच देवाक भेटयलो. म्हणटच आमी जिव्या देवाची पुजा करूं. तें रगत आमचे अंतस्करण मरणादीक कर्तुबांतलें कितलें अदीक शुद्ध करचें ना? देवाचें उतोरें. देवाची ओळखाण. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. संतोषाच्या उल्हासा मदें देव चोडटा स्वर्गार. म्हणुयात. संतोषाच्या उल्हासा मदें देव चोडटा स्वर्गार. सोमेस्त पोरजानो थारयो पेटात. संतोषाच्या उल्हासा सोडून देवाची वाखाणी करात. कित्याक भोव पवित्र भोव व्हडत्या सर्वेस्पराचें मनशांनी भें दवरचें. सगळे पृथ्वीचो व्हडतो राजा तो. जबाब. संतोषाच्या उल्हासा मदें देव चोडटा स्वर्गार. संतोषाच्या उल्हासा मदें देव चोडटा स्वर्गार. तुरतुऱ्याचे गणगणे सर्वेस्पर चडत वेता. आमच्या देवाच्या मानाक वाजोंत्रां वाजोयात, गाजोयात. आमच्या रायाच्या मानाक वाजोंत्रां वाजोयात, गाजोयात. जबाब. संतोषाच्या उल्हासा मदें देव चोडटा स्वर्गार. आख्खे पृथ्वीचो राजा तो. सगळे तुमचे निपोणे ताच्या मानाक वाजोंत्रां वाजोयात. राष्ट्रां वयर देव राजवट चलयता. पवित्रतायेच्या सिंहासनार बसून तो आपली राजवटकी चलयत आसा. जबाब. संतोषाच्या उल्हासा मदें देव चोडटा स्वर्गार. सर्वेस्पराक जोई जोई देवाची राज लागून पावला. शुभ वर्तमान मानून घ्या. पराक सोय. सर्वेस्पोर तुमची सवी आसूं. तुमचें सवें आसूं. मार्कू पोरमुणी जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सुमिया. जुवांक धरून कैदी केले उपरांत जेजू गलिलियाक गेलो आनी थंय देवाचें शुभ वर्तमान अशें परगटूंक लागलो.
खार बोल्लो आनी देवाचें राज लागीं पावलां. जिवीत बदलात आनी शुभ वर्तमान सोत मानून घेयात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाल इश्टंदो हें आर्गांचें मीस आनी आमी देवाक दिनवासता आमची रोचणे पासून पयले सुवातेर जेन्ना एक ओरोस भरता आमी सगळीं एके भाशेन एके खाडोकी कुपांतल्यान आसरो घेता अशें दिसता. जेन्ना हो कोवीड ही पिडा भितर सरली आमच्या जिवाचेर एक खांपेरो सुटलो, एक भिरांत सुटली. कितें जायत आनी आयज लेगीत सगळे प्रश्नाक जबाब मेळोंक ना. आनी ह्या वर्सा भितर जायते मनशांनी आमी नियाळलेलीं आसा. कितें जायत आमच्या जिविताचें फुडली येवजण, कसलो मार्ग आमी धरूंक जाय, कसलें जिवीत आमी आटापूंक जाय. खंय जायत आमी देवाक आर्गां दिवंक चुकलीं आनी आमचे जिविताचेर, आमच्या भुरग्यांचेर, आमच्या कुटुंबाचेर कितें जायत फुडली येवजण. आयचें शुभ वर्तमान सुरवातेक आमकां सांगून दिता जेजू गालिलियाक गेलो आनी देवाचें शुभ वर्तमान परगडूंक लागलो. काल भरलो. द टायम हेज कम. देवाचें राज लागीं पावलां. जिवीत बदलात आनी शुभ वर्तमान मानून घेयात. Accept God's word, accept God in your life, accept God as a center of your family. A time has come. O वेळ आमकां भिरांतूय हाडटा आनी जागृतय कोत्ता. आमची जागृताय आमच्या जिवितान हाडटा. कित्याक? देवाक पयलो उंचलो हो जागो फाव करूंक, आमची बुन्याद आमी ओळखूंक घेवंक, आमचें कुटूंब जेजू सवें रेवडून धरूंक. आज मोगाल इश्टंदो हे मिसान भाग घेतना पयले सुवातेर आमची मागणी देवाक उबारतना आमी मागता तुमचे पासत. ह्या कोवीड पिडेन दुखून तुमकां वावराक वचूंक पडटा. एक कोवीड पिडेंतल्यान जायतीं थंयसर वावरतलीं भाव भयणी दुयेंत पडलीं. जायतीं भाव भयणी जायत मरून गेलीं. जायते कुटुंबान हे कोवीड पिडेंतल्यान जायतीं ओडचूनय आयलीं. पूण आमची आर्गां दिनवास जावंक जाय पयले सुवातेर जी नोकरी, जो वावर देवान तुमकां दिल्लो आसा. आनी दर मनशाची येवजण आमी ओळखून घेवंक जाय. जे आमी वावर करता हो वावर देवान दिल्लो वावर. आमच्या वावरा वरवीं पयले सुवातेर आमी देवाक वाखाणूंक जाय. कसलोच तो वावर जावं, कसलोच जाग्यांचेर आमी वावरूं, पूण वावराक मोल आसा आनी हें मोल देवूच दिता. वावरांतल्यान मनीस लजना, पूण वावरांतल्यान मनीस आपली खोला दाखयता. आनी आमचो पयलो हुस्को म्हणजे आमी देवाक दिनवासचो. आज तुमकां सबाशकी दिता आसतना देवाकूय दिनवासता. ही तुमी संदी तुमच्या फुडाऱ्यांनी संदी घेतली वर्साचे वर्साक जायत जमा जावन देवाक आर्गां दिवंक. पूण हे दिसांनी जेन्ना इतल्यो सोयलो त्यो मेळना, हे पिडेक लागून ओडचून दुसरी जाल्ली आसा, पूण तरी आसतना तुमचो हुस्को आसलो बराबर येवंक देवाक दिनवासूंक. आनी हें व्हडलें देणें तुमकां देवान फाव केलें. दुसरे सुवातेर मोगाल इश्टंदो आज आमची मागणी जावन आसा जी तुमची भाव भयणी आज हांगासर ना, पूण हें बलिदान आमचे मिडियांतल्यान लायव्ह टॅलिकास्ट हातूंत भाग घेता. जीं दुयेंत आसा आजून कोवीड पिडेंतल्यान वो दुसऱ्या दुयेंसांतल्यान,
आनी जे कुटुंबांक जे वावरेण्यांक जायती अडचण आसा जायते प्रॉब्लेम आसता कामाक गेल्याक लागून जायना जायते तांकां स्ट्रेस आसता फ्रॉम द वेरियस सॅक्टर्स आज आमची मागणी हे खास हे मिसांतल्यान देवान तुमकां पिकोवणी फाव करूंक देवाचो आदार तुमकां आसूंक आनी जाणा जावंक हे तुमच्या वावरांतल्यान तुमच्या कोश्टांतल्यान कसलेंय वातावरण तें जावं थंडेचें शिंयाचें वो पावसाचें वो गरमेचें तुमी मोगान हो वावर करचो आनी जेन्ना तुमी वावर करता आसतना एकाक मेकाक मानान आनी रेस्पेदान रेखचो जायती पावटी मोगा लिश्टां दो जायत आमची गोंयकार भाव भयणी वो दुसरी आमी जावं वावर करतना जायते पावटी ऊन सकयल जाता केन्ना कुर्नाटकाय वाडटा पूण आमी देवाची भुरगीं कशीं सगल्यांक एकामेकाक मोनान मोगान आमी लेखूंक जाय म्हाका व्हडलो वावर उंचलो पावंडो मेळ्ळो म्हणटूच हांवें दुसऱ्यांक ल्हानविकांक दुसरे नदरेन पळोवचें न्हय वावर कसलो तो जावं देवाचें देणें पूण जो मनीस वावरान मोगान वेंग मारता ल्हानसो वावर मोगान करता ह्या मनशाक ह्या कुटुंबाक देवाची 100 बेसांवां फावो जाता तर एकामेका पासून आमी मागूंक जाय तशे भाशेन एक कुटुंब आमी जियेता तुमचो वावराडो BNQ एक व्हडलो कुटुंब कसो जावंक जाय तुमच्या अधिकाऱ्या पासत तुमचे मॅनेजर्स एंड मॅनेजींग स्टाफ जे कारखाने चलयता तांचे पासून आमी मागून घेवया तांच्या कारखान्या वरवीं कंपनीजां वरवीं आमकां हो वावर मेवता आनी शेवटाक मोगाल इश्टेंदो देवाचें उतर आनी ताचो सार आमी द एसेन्स आमी ओळखून घेवया हांव जायते पावटी नियाल म्हजो चालूच दवरतां कित्याक जायत ही पिडा काबार जायना आमी हे आधुनीक काळांत द मॉडर्न टायम्स द सायन्स हॅव एनरिच्ड अस पूण इंजेक्शन दुखून आजून इज अ क्वेश्चन म्हाका कशें दिसता पूण कित्याक जायत दर एका कुटुंबांनी दर एका मनशांनी आमी नियाल करूंक जाय आमी नियाल करूंक जाय जायत आमी खंय चुकल्या जायत देवाक पयलो उंचलो जागो दिवंक आनी आमचें कुटुंब अदीक देवाच्या मोगान करूंक आनी अशें घडूंक पावता आमी कित्याक एक आवय जावन एक बापूय जावन आमी वावराक वचूंक जाय आमी वावर करूंक जाय आनी असले वावरान आमी बुडटा आसतना जायत आमच्या कुटुंबाक आमच्या भुरग्यांक आमच्या ल्हान सुपल्या भुरग्यांक वा आमच्या तरणाट्यांक आमी फावो ती समजुणी देव आनी मागणे हाचेर बांदून हाडूंक ना तर म्हजी ही खालती मागणी आनी मोगाची तुमच्या उस्क्यान बोललेली मागणी पयले सुवातेर तुमचें कुटुंब जेजूचेर मागण्याचेर बांदून हाडात We can't compromise work and God. Never compromise God before anything else. जायत आमचें दूख वाडटा जायत आमचें स्ट्रेस वाडटा आमचे प्रश्न वाडटा जेन्ना आमी मिसाक ह्या बलिदानांत फावो तो जागो आनी मान दिवंक ना तो तुमचें कुटुंब मागणेचें जावंक दर एका आवयन दर एका बापायन आपल्या कुटुंबांक मागण्याचें आनी देवाचें सारें घालूंक आयच्या मिसांतल्यान आमी मागून घेता आनी हेच उस्के बापा मुखार दवरतना मागता तुमकां बरी भलायकी आनी साबार बेसांवां तुमचेर फावो जावंक मी सगळीं उबी रावया आनी एकूच मागणें एक कुटुंबीक मागणें देवा मुखार घालुया सर्गींचे बापा मागता ह्या सगल्या भाव भयणींचेर मोगान कोश्टी वावराडी ती
वावऱ्याक मोल दिता आसतना आपलो मोगांतल्यान तुका दिनवासता. मागता तांचेर आनी तांच्या भुरग्यांचेर तुजीं बेसांवां बरी भलायकी तांकां फाव करूंक, सगल्यो गरजो तांचे पूर्ण करूंक, तांचे उस्के तांचें दूख पयसावंक. आमी उगडास करता जी आमची भाव भयणी दुयेंत आसा, कसलेय पिडेंतल्यान देवान तांकां सूख शांती दिवंक. ही सगळी आमची मागणी उबारुया, साबिमायेचो आदार घेवया आनी तिका प्रार्थुया. नमान मरे कृपेन बोले सुवेस्पो चेताय सा उष्ट्रामित तूं सदय आनी सदयचो पुजेस भाग्यंती मरे देवाची माय आमा पेपण्या खातीर नती कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. सुर्गींचे बापा, तुज्या भुरग्यांनी उबारलेली मागणी आयकून घे. आमचे कुटुंबाचेर तुजी बेसांवां घाल. तूं आमकां राख आनी सांबाळ. ही आमी मागणी करता क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. बसूया. Svikar kursomia tu jirin moja sukace dulin poron wecha pule kortu tentu jamokace devi pulang getlan tuja soimbik jine urwi moja Pavona maka untuin kar korinaka sikar kursunya endan undiani sorace bodrun Jesu masa roktan kortu tenjevor mokace tuja soimbik jine urwi moja stan kevin spavona maka untuin kar korinaka. म्हज्या भाव भयणींनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर्पदेव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांनी बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आख्खे पयसुबेच्या आदाराक सुवेस्पोर मागून घेवन सर्वेस्परा जितले फावटी आमी हे बोलीचो उगडास धरून सुमरण करता, तितलेय फावटी आमचे सुमरणीचो वावर तूं चलयताय. देखून हे पवित्र गुटान फावो ते परी वांटो घेवंक आमकां निर्मी म्हूण मागता आमचे सुम्या जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमची सोवी आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची खालजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय बाता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक आमी दिनवासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदारान ससनाचे देवा, सर्व केल्यान सर्व थाय जेजू क्रिस्ता तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या उनोद शब्दा वरवीं तुवें सगळ्यांच रोसलाय. पातकांतले आमकां सोडयच्याक आमचो तारून करून तुवें ताका पाठवयलोय. पयत ओतमे वरवीं आंकवर मरे उदेरीन ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आमचे खातीर खुर्सार आपले हात विस्तारून ताणें कश्ट मरून सोंसलें आनी मरणाचेर जुवयत व्हरून पुनर्जन्मपण उगडापें केलें. अशें तांणी तुजी खुशी पाळली आनी एक पवित्र पोरजा तुका जोडून घेतली. देखून देवदूतान समेस्त भक्त संगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन एकाच ताल्यान आमी गायता. पवित्र 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 दलबराचो सर्वेस्पोर तूं स्वर्ग आनी संवसार बोल्या तुज्या वैभवान. उंच सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराची नांवीं येता ताका जय. उंच सर्गी तुका जय जय. तुमी बसूंक जाता. दिमी घालता जाल्यार तुवें सुरूच दिमी घालची.
उबे रावचें न्हय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमचे सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत. आपले कुशेन कश्ट मरूंक सोंसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनीक म्हळें, हो तुमी सुमेस्कियात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पोवची. तेच परी जेवण जातोच तांणी खालस घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनीक म्हळें, तुमी सुमेस्कियात आनी हातले पियात. ही म्हज्या रोगताची खालस. नव्यान सस्नीक करोराची हें रगत पातकांचें बोगसोने मेळच्याक तुमचे पासत आनीक सुमेस मनशे पासत तें वावरतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावताचो घुट परगटुया. सुम्या जेजू, तुजें मरण आमी समोरताव. तुज्या पुनर्जन्मपण आमी परगटाव. तुजे येण्याक आमी ओतरेकताव. बापा, जेजूच्या मरणाचो पुनर्जन्मपणाचो आमी भक्तीपणान उगडास करताव. आनी हो जिविताचो उंडो आनीक सुनमणची खाल सुखा समर्पिताव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचताव. आनी क्रिस्ताची कूड रगत शेवतल्या आमकां सुमेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागताव. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचे विस्तारले तुजे पवित्र सुबेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमचो बागयोन बाब, डॅक्लन आमचो गोवली बाब आनी सगल्या यज्ञिका वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जन्मपणाचो बरवसरून मेल्यान ते आमच्या भाबिनेची खाकूत कर. उदीक जाल्यार आमी उडास करताव पेपेच्युअल सोकर फेर्नांडीस आनी जोकीम वास. तांकां तुजे इश्टकुती मेल्ले सुमेस्तांक तुजें परजुलीत मुखार मोल पळोवंक फाव कर. आमा सुमेस्तांची दोळे करून आमी मागताव. आंकवार मरी देवाची माई सांगाती बागेन धर्मदुतां आनी सर्व काली तुका मनवले ते सगल्या सांता भोगता सांगाती सांत जुजेवात आनी सांत फ्रांसीस शावियर आमकां ससणी सुखांत वांटो दी. तांच्या सांगाताक तुजी मोहिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बापा, सर वर्दुनान वैभव तुका ससनाचे ससनांक. आमेन. सगळीं उबी रावया. हे वेळार तुमची खास मागणी बापा मुखार घालतना सगल्या वावरड्या पासून मागून घेवया. BNQ आनी दुसऱ्या आमच्या सुंडनान जियेतल्या भाव भयणीचो उगडास करुया. उदीक जाल्यार जी पिडीत आसा तांचो उगडास करुया आनी खास मागणे बापाक उबारुया. आमचे बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें रायज आमकां येवं. तुजे कशी स्वर्गांत जाता तशें संवसारांत जावं. आमचो दिसपटूक आयज आमकां दी. आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिताव तशी आमची पातकां आमकोस. आनी आमकां ताळ्याक पडून दिवं नाका पूण वायटांनी आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दोळ्याक करून जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे सुखाक आनी आमच्या सर्मदारा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बरवशान ओतरेकताव. तर आमकां तुज्या उदार कालकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाठाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां वांटा. आमचे पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सुबेचेर बाबार्ताचेर दिश्ट घाल. आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेत आनी राजवट चलयताय ससनाचे ससनांक. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमची सवी आसूं. तुमचें सवें आसूं.
देवाची शेली देवाचे शिरे संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूट कर देवाचे शिरे संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूट कर देवाचे शिरे संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी ही देवाची शेली संवसाराची पाप काडटा ती हे शेलीच्या जेवणाक आमकां पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी सुमिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली क्रिस्ताची कूड आमेन क्रिस्ताचें रगत आमेन spiritual communion मागणी मोगाल जेजू हांव सोत मानता तूं खरेंच पवित्र साक्रामेंतान आसा म्हूण सगळे वस्तू परस हांव तुजो मोग करतां आनी तुका हे वेळार म्हज्या काळजान घेवंक आश येता पूण हे वेळार संस्कारा वरवीं तुका शेवंक जायना देखून उत्मिकतायेंतल्यान तरी ये म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजांत आयलाय म्हूण तुका मोगाची गोट वेंग मारता म्हाका खेदींच तुज्या सोरशिल्लो वेगळो सुरूंक निर्मी नाका आमेन Gesù soe ami soglie atmia borvi ami soglie Bappa mukharami Gesù amco orloba ami soglie Tatso bapui amco ba ami soglie Tatso atmo amco pran Ami soglie Ami soglie Ami soglie Gesù, आमच्या प्रभू Gesù, प्रभू Gesù, आमच्या प्रभू Gesù. तुका महिमा, तुका आर्गांदो, निरंतरी
कीर्ती कास्ता सगळी रचना तुझी स्तुती गायता प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू सूर्याचो रीण आनी तारांसमोर उजवाड पाकोन परतून करतात असो तुमचमा सूर्या आमी परजो तुजो प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू मोगाला बापा आमी हांगा एकठांय जाल्या आमची काळजां ह्या वेळा दिनवासनेन तुका उबारता आमचे खेरीत दिनवास फादर लुकासाक ताच्या आदारान ही मिसाची भेट आमकां फावो जाली देवा बापान ताच्यार आनी ताच्या वावराचेर साबार बेसांव घालूं हो दीस घडून हाडूंक जायतो तोकोस आनी आदार दितल्या आमच्या BNQच्या भावा भयणांक आमी दिनवासता देवाचे बेसांव तुमचेर आनी तुमच्या फामिलीचेर दिवंक आमची खालती मागणी सगल्यांक तुमकां हे मिसाचे भेटेन वांटो घेतल्यांक देव बरें करूं प्रार्थूया देवा आमच्या मोगाल बापा तुवें आमकां एकाच सुर्गीच्या उंड्यान दादोशी केले तर एका खालजाची आनी एका मोनाची आमी जावच्याक आमची मोन आनी खालजां तुजे मोगाचे ओतम्यान भर हे मी मागता तुजे पुता जेजूचे नवी आमेन. मातशें बसूया पयली स्वातीर हांव तुमकां सगल्यांक दिनवासता पयलीं येवजून तुमची देवाक आर्गां दिवपाक तुमी हें फुडारीपण घेतलें म्हणून म्हाका चड सदांच खुशालकाय भोगता जेन्ना आमची भाव भयणी आर्गां दिवपाची मिसां करता इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट टू थँक गॉड कसलीच ती वावर कसलेच आमचे कुटुंब जावं बट इट इज अ बाउंडेड ड्युटी ऑलवेज टू थँक गॉड
आनीक तुमी हें फुडारीपण घेतलें म्हणटूच फॉर BNQ आमची सभाश की तुमच्या फुडारीपण घेतलेल्या भाव भयण्यांक नांवां घेवचो ना पूण तुमची हें प्लॅनिंग येवजून तुमी केली आनीक स्विंडन हॉलिवूडान जावंक ना ही तरी इगोज मेवली बट दीस वॉज अ ग्रेट ब्लेसिंग दॅट यू एंड युअर फॅमिलीज वील रिसीव. कुडीत करूंक लायल्या सगल्यांक BNQ वावुरतल्या भाव भयण्यांक BNQ तुमी फादर लिनफर्ड फेर्नांडीस जो आपलो शिंकोप करता लंडनांत ताका £600 भेटयता हे आमी तांकां धाडटले ताचे शिंगपा पासत. तेच भाशेन गोवन चॅप्लन्सीक हे आमचे वावर पासत आनी उदीक जाल्यार ही आमची मिडिया जो जावं ते वावर करता तांणी जायते दुडू मोडल्या जायते अपडेट केल्लें आसा. हे वावराक तुमी £600 भेटयला. हे दोनूय देणे पासत आमी तुमकां दिवन वाचता दर एका वावरड्याक. हांव समजून घेता आनी मानून घेता हो तुमची मेहनत तुमचो वावर तुमचे कोस्ट आनी जेन्ना तुमी जायत हो यादनीक भाव जो लंडनांत शिंगता गॉड आयसिसाचो ताचो उगडास केलो वो जायत ही चॅप्लन्सीचो जी वावर करता आमच्याच गोंयकारा पासत ताचो उगडास केलो. म्हजी खालची दिनवास तुमकां समेस्तां तुमच्या मोगा पासत आनी तुमच्या देण्या पासत. तेच भाशेन कुडीत करूंक लायलां £510 तुमी चिल्ड्रन चॅरिटी ही गोंयांत धाडटले. सो £510 चिल्ड्रन चॅरिटी गोंयांत धाडटले. वी शॅल शॉर्ट लिस्ट दॅट आनीक ते आमी गोंयांत धाडटले. आनीक सगल्या BNQ स्टाफ वावुरतल्या भाव भयण्यांक तुमी हें मिसाचें बलिदान हांगासर मानून हाडूंक आदार दिला आसतना तुमकां सगल्यांक दिनवास. हांगासर दर आयताराक 2 मिसां जाता कोंकणींतल्यान. इंग्लीश सोनवार आनी आयतार 10 जाता, कोंकणींतल्यान 8:30 वाजता आनीक 11:30. आमकां होली रोड चर्च आजून मेवची ना टील दीस पॅन्डेमीक इज ओवर. तर आमी जाता ते भाशेन ही आमची इगोज म्हणटूच हांगासर मिसां ही चालूच दवरलेलीं आसा. सवार लोक येता आनी आमी हांगासर जायती प्रिकॉशन्स घेता. ताका लागून कोदलाचे मोदींतल्यान आमी चलूंक दिना, दुसऱ्या कोदेलाक हात लावंक दिना, बिकॉज वी हॅव टू कीप एवरीबडी सेफ आनी तेन्नाच एवरीबडी कॅन बी सेफ. हांगासर जायते सोंपेपणूय आसा. सर कोणाक जाय मिसाक येवंक आमी हुस्को धरचो आनी जाता तेन्ना हांगासर मिसाक येवचें. आमचे दिनवास आमचे स्टिवर्ड्स जे आमकां सदांच आदार दिता आनी म्हजी मिडिया टीम जी भारी वावुरता. हो देवाचो संदेश हांगा इगोजींतल्यान आख्ख्या गोंयकारांक जावं स्विंडन वो दुसऱ्या गांवांनी पावूंक म्हजो हुस्को तांणी आपणाक घेवन आमी जाता ते भाशेन मिसां वो दुसरी सेवा धर्म हांगांतल्यान वांटाव. हांव उपकार मागतलो गोवन चॅप्लन्सी यूट्यूब चॅनल हें सबस्क्रायब करचें. हें सबस्क्रायब करूंक दुडू नाका. इट इज यू हॅव टू सबस्क्रायब दॅट सो दॅट यू मे गेट अ नोटिफिकेशन कसली सेवा धर्म कसले मीस तुमकां इमेलीर येतले. बट इट विल बी गूड अँड व्हेरी एनकरेजींग फॉर आवर यंग पीपल तुमी तें सबस्क्रायब केलें जाल्यार. भायर सरतना 2 दारवांटी आसा. दोनूय दारवांट्यांतल्यान भायर सरचें. टू फॉलो द इंस्ट्रक्शन ऑफ द स्टिवर्ड्स अँड अ हंबल रिक्वेस्ट दॅट जेन्ना आमी कार पार्कान वेता भायर सरतना मनसुकीन भायर सरचें. बट वी डू नॉट इंटग्रेट ओ इंटरमीट अदर फॅमिलीज ओ अदर इंडिविज्युअल्स. घरा या आनी बसया मातशें. उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमची सोवी आसूं. तुमचे सवे सर पदवीदार देव तुमचेर तुमच्या जिविताचेर तुमच्या वावराचेर तुमच्या भुरग्यांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. वचून याद क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार.
kutini molele rani sorga sonsarache sodant jamoga lastele sanuna kaimai mogache Bismit mai orolian Dishti porli gormaraknan Uloili tuora kot kotian Songsar por konda tu chalismian Pau mai